गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशनान कालचे दिसा एक लेटर गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक, गोंयच्या चीफ सेक्रेटरीक आनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर हांकां बरोवन सुप्रीम कोर्टाचे 2 जजमेंट नोटिसा काडल्या. हे दोनूय जजमेंटांनी अशें निर्णय दिल्लो आसा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन ऑल कॅटेगरीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्रायब्स इज नॉट परमिसिबल म्हणून. आनी हेजेर आमी गव्हर्मेंटाचे नोंदणी काडला की पयलो निर्णय जाल्लो 19 ऑक्टोबर 2016 आनी दुसरो जजमेंट जाला 11 मार्च 2016. आमकां अशें दिसता म्हणून की 2016 पळय जजमेंट जालो तेजे उपरांत पळय कितें प्रमोशनां जाल्या ती नॉट प्रॉपर अशें आमकां दिसता. हें आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां आनी गव्हर्मेंटाक आमी रिक्वेस्ट केला इमिजिएटली प्रमोशनां रिजर्व कॅटेगरीन दिता पळय शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायबाक ती स्टॉप करची आनी एक लिगल ओपिनियन घेवचें म्हणून. आनी हे लिगल ओपिनियनान कितें पळय हें जाता ते प्रमाणे पालन करचें म्हणून. कित्याक हे हायस्ट कोर्ट ऑफ द लँड जेन्ना एक निर्णय दिता ताचें पालन करूंक जाय, अदरवायज इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. हें आमी गव्हर्मेंटाचे नदरे काडलां आनी हे गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशनाक पुरी खात्री आसा गव्हर्मेंट हें मानून घेतलो, जी स्टडी करतले आनी जी प्रमोशनां शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायब कॅटेगरीक पळय दिताले इतलो ती सुप्रीम कोर्टाचे दोनूय जजमेंटांनी पळय बॉन केल्या ती करतले म्हणून. अदरवायज इट वील अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट.